The demolition of the illegal structure within the road widening area from the boundary of Kanka up to the Bodgeshwar temple, particularly around the Kanka circle. All these illegal stalls will be removed by police protection, says Michael Lobo. We have taken up this matter at the office of Deputy Collector. Deputy Collector has told that you make a letter for police protection and we will give you police protection. The stalls which are come illegally within the road widening area, complaint also has been filed by Goa Foundation, that is Cloud Alvarez, in Deputy Collector, before my office also, in NGPDA also, and before him also. So there is no way that these stalls will remain. Police protection Panchayatin magpak jay. Even I will come. Deputy Collector will send magistrate. Police येतले आणि ती सगळी स्टॉला काढपाक जाय. हे व्हडले काम न्हू करतले आमी. ह्याच दिसांनी करतले. So the day Panchayat asks for one letter, next day the police protection or 2 days police protection with magistrate will come. तुमकां अशें म्हणपाक जाय की पंचायत खंय तरी लेटर मागिना तरी मंत्र्याचो थंय हात आसा त्याच्या ना तशें काय ना तशें काय ना सी आमचें इंटेंशन पयलें कितें आसलें की ही दोनूय वाटेन रोड कंप्लीट करपाक ती स्टॉलां आहात थिंगा स्टॉलां काडपाकूच जाय जी इलिगल आहा ती काडटले लिगल आहा ताका हात लावंक जायना जे कितें लँडान आहा ती हात लावचें जे कितें इलिगल आहा पळय तांकां आमी काडटले आतां कितें आहा लोकलांक हेल्प करूंक गेल्यार एक स्टॉल घालूंक गेल्यार लोकल 10 स्टॉल घालूंक शकता सो ग्रीडूय लोकांची वाडलेली आहा आनी हितून दोशी वाटेन ब्लेम कम्स ऑन द इलेक्टेड representative whether it is panchayat member sarpanch or the MLA or the minister the blame finally comes on us when you go to help a local person and we say that because you are unemployed we are giving you one stall to put they put 8 stalls. It's not a question of unemployment. Their greed increases. So the greed म्हणटा पळय ती increase जावंक पारना. आनी ते आपल्याक घेयना ती शॉपां काडटा भाड्याक दिता. सो आमचे एक लोकलाचो तो एक हें आहा की आमी कितें म्हणत लोकल म्हणटा पळय आमचे अगेन्स्ट उलयता MLA उलयता मिनिस्टर अगेन्स्ट उलयता बट वी जाल्यार म्हाका फाल्यां पंचायत उडयता म्हणटा तें आतां So we will take action. Action ही 100% जातली. मायकलान पयलें सांगलें हें आमी बरें काम हातीन घातलां एक काम पयलें बरे भशेन कंप्लीट करुया आनी तुजो आन्सर टू युअर क्वेश्चन इज हियर I have already made a letter to the Deputy Collector on 18/09. That means in the month of September, demolition of illegal structures within the road widening area for boundary of Kanka up to Bodgeshwar temple, particularly around the Kanka circle. I made this letter. I am following up with the Deputy Collector. For some reason, we wanted other part also sanctioned. मागता आमच्या मिनिस्टर कडेन तोय पार्ट फास्ट करचो हांगा पावस पडलो त्या कारणान डिले जालें हें सेक्शन दुसरें जातकूच मागीर सगळे फुडले सर्कल आमी घेतले करपाक मायकलान त्या दिसा विश्वटी टेंपलान लोकांक उतर दिला की तें सर्कल आपूण करतलो म्हणून हे आदी कोण हात घालनासलो कोण आदी काय करनासलो येदो नेहरू रोड आहलो माड काडले झाडां काडली कित्याक काडली म्हणटात पोल शिफ्टिंग केलो कित्याक केलें म्हणटात सो द गूड बॅड आनी अगली हें आसतात ह्या कामान मायकलाचे डेली कोण कितें कितें बरयता ती म्हाजे काल तरी कोणें बरयलें देव बरें करूं ताका इन्फॉर्मेशन नासतना बरयतात न्हू